ॲज ऑन 15/3/16 1977 हेक्टर मीटर स्टोरेज आमचे. गेल्या वर्सा ह्या दिवसाक आमकां 2268 हेक्टर मीटर आशिल्ले आणि लेवले प्रमाणे आमकां 1.44 आमकां कमी आसा ह्या वर्साक. ह्या दिवसा गेल्या वर्साक 1.44 मीटर चड आशिल्लें पाणी, आतां कमी आहा. ओके, मे पर्यंत पावतलो असो मे पर्यंत पावूनय आमकां आनी 434 हेक्टर मीटर शिल्लक आसतलें पाणी. आमी मागीर मे नंतर, मे 31 नंतर ओन्ली वॉटर सप्लाय सोडटले. ते आमकां नियरली 45 डेज पावतले. म्हटल्यार जून एंड पर्यंत आमकां वॉटर सप्लायक पाणी पुरो जाता. प्लांटाक केरी एक वॉटर सप्लाय प्लांट हा, पोडोशे एक प्लांट हा आणि साखळी हा. सगळे मिळून आमी दिवसाक 1 क्युबिक मीटर पाणी वॉटर सप्लायकूच पावयता. ड्रिंकींग म्हाका दिसता साखळी एरिया फूल, बिचोली तालुका, मागीर अस्नोडा पर्यंत पोडोशेचे प्लांटाचे पाणी पंपिंग करतात. आणि इरिगेशन पर्पज आमचं 2000 हेक्टराक आमी पाणी पुरयता. थोडे मिसयूज जाता, सोसायटी बी सारके वाराबंदी बी करिना, पण आमी कंट्रोलिंग चालू हा. डेली 20 हेक्टर प्रमाणे आमी पावयता, मोर दॅन सफिशियंट हा. समजा जर गरज पडत जाल्यार आमी थोडे जास्तही सोडूंक शकता. आमच्याकडे असा स्टॉक कंट्रोल, आमच्याकडे वाराबंदी ठरयल्ली असता. आमच्याकडे कंट्रोल वाल्व्स हा प्रत्येक आउटलेट हा. मागीर ते जर कोणी जर चुकून जर जास्त बी सोडले जाल्यार आमी मागीर कमी करता. कंट्रोलिंग आमचो स्टाफ असता कंट्रोल करपाक.